अंदू गोंयांत सुक्या मिरसांगेचो पावस पडला। अंदू मिरसांगेचे उत्पादन खूप वाढला। पोरू परस अंदू मिरसांगेची लागवड चढ केल्या आणि तातूंतल्यान खूप प्रमाणात उत्पन्न तयार जाला। बाजारात अंदू हे मिरसांगेक खूप मागणी आसा। ह्यो सुक्यो मिरसांग्यो अंदू खूप खपल्यात। नमस्कार, हांव प्राची गांवकर। भांगरभूंयचे विशेष कार्यावळीन सगळ्यांक येवकार। मिरसांगेच्या रोपाचेर अंदू कसलोच वायट परिणाम जावंक ना। 20 मे मेरेन गोंयांत मिरसांग पिकून तयार जाल्ली। ताका लागून उपरांत पडिल्ल्या 8 वेळा पावसाचो ताचेर कसलोच परिणाम जावंक ना। सुक्यो मिरसांग्यो तयार केले उपरांत कांय शेतकार फकत हरव्यो मिरसांग्यो रोयतात। फलोत्पादन मंडळ त्यो मिरसांग्यो विकत्यो घेता आणि गोंयभर आपल्या दुकानांनी घालतात। ज्यो हरव्यो मिरसांग्यो उरतात त्यो फलोत्पादन मंडळ कर्नाटकात धाडटात अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली। दक्षिण गोंया परस उत्तर गोंयांत सुक्या मिरसांगेचे उत्पन्न खूप जाता। उत्तर गोंयांत 4 म्हालांनी जाल्यार दक्षिण गोंयांत 2 म्हालांनी सुक्या मिरसांगेचे पीक घेतात। सगळ्यात चड सुक्या मिरसांगेचे उत्पन्न पेडण्या म्हालात जाता। पेडण्या, तुया, हसापूर, मांद्र्या, कोरगांव, तोरशे, हरमल आणि इब्रामपूर सारकिल्ल्या वाठारांनी सुक्या मिरसांगेचे उत्पन्न घेतात। उपरांत बार्देस म्हालाचो नंबर लागता। मयड्या, पिळण, कामुर्ली, शिवोले, रेवोडे, नानोड्या, सुकूर, उस्कय, नेरूळ आणि कांय प्रमाणात हंजुण्या मिरसांगेचे पीक घेतात। तिसवाडी म्हालात पोन्नेगोय, डोंगरी आणि ताळगांव वाठारांत मिरसांग पिकता। जाल्यार दिवचल म्हालात साळात मिरसांगेची लागवड जाता। दक्षिणेर फकत नुळे आणि लोटली हेच गांव मिरसांगेचे पीक घेता। जाल्यार दक्षिणेर फामाद आशिल्ली खोलाची मिरसांग ही पावसात रोयता। ताका लागून ताचे पीक अजून येवंक ना। फकत दोंगराळ वाठारात पावस पडले उपरांत ही मिरसांग रोयता। पेडण्या आणि हरमल वाठारात रोयतात ते मिरसांगेचे मोल चड आसता, तरी गोंयकार तीच मिरसांग चड पसंत करतात। बाजारात ही मिरसांग 800 रुपया किल ह्या दरान मेळटा, जाल्यार हेर वाठारांतल्यो मिरसांग्यो 600 ते 350 रुपया किल मेळटा। खिणाक ताज्यो घडणुक्यो आणि दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर। भांगरभूंयचो फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नाकात। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarbuy.com। तशेंच आमच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।